मळबाक उजो पेटला जेन्ना आवयन मारलो उलो तेन्ना आमी रावले उबे. हे शब्द आज म्हजो पयलो होस्ट रेव्होल्युशनरी गोवानाचो प्रेसिडेंट विरेश बोरकार हांकां एग्जॅक्ट चिटकतात. आज हांव सगळे प्रश्न पॉलिटिक्साचेर मतां कोणाक पडटलीं, ताजें धोरण कितें आनी ताजें फुडलें पावल कितें हें आयकुया. रेव्होल्युशनरी गोवानाचो प्रेसिडेंट बाब विरेश बोरकार. नमस्कार. म्हजो पयलो प्रश्न तुका, हें सेंटन्स पळय हांव उलयलां, तूं एक जॉब सोडून गोंयच्या मातये पासत उडकी मारून पॉलिटिक्सान आयलो. ही कळकळ तुका आमच्या ह्या मातयेच्या पासत कशी आयली? पयलीं म्हणजे देव बरें करूं म्हाका आयज तुमच्या कार्यावळीन आपयलो म्हणून. मातयेचो जो मोग आसा हो पयलूच्यान म्हाका आसा, हो म्हाज्या रक्तान आसा आनी खुबशे गोंयकारांच्याय रक्तान तो आमचो गोंयचो मातयेचो मोग आसा. म्हाजो आजो एक फ्रिडम फायटर, स्वतंत्र सैनीक, सो एकातले तेजे जो रगत आसा तें म्हाज्या आंगान आसा. जेन्ना हांव कामाक वयतालो तेन्ना आमी तेज्या पयलू आमी आमची रेव्होल्युशनरी गोवन्स जी स्थापीत केल्ली, एक गरज आसली गोंयान की कितें तरी परिवर्तन घडपाक जाय आसलो, कितें तरी डिफरन्स जावपाक जाय आसलें. कित्याक आमी पळयताले की गोंयान सद्याक सारकें करप्शन चालू आसा, सारकें गोंय काबार करून उठल्या आनी हें चालूच आसलें. मात हेजो बदल कोण घेतलो? म्हाज्या आज्यान एक टायम म्हाका म्हटलेलें, कित्याक तो सदांच सकाळीं फुडें बसतालो पेपर वाचपाक आनी तेन्ना आमी म्हणटाले तुमी सुटका आमकां दिली, मात आयज इतले जे आमदार निवडून हाडल्या ते गोंयकारां कितें करता? आयज आमचे भुरगे बेकार उरता, आमचे जे शिकता आनी मागीर तांकां कामां मेळना, धंदे मेळना. सो हेका लागून तुमी कितें हें केलें? तेणेन म्हाका एकूच उतरान सांगलें त्या टायमार की आमी कितें करपाचें आसा तें आमी केलें, आतां तुमचो टायम येयला, तुमकां कितें जाय तें तुमी करपाक जाय. तुमकां गोंय कशें राखपाक जाय, गोंय कशें फुडें व्हरपाक जाय हें तुमी राखपाक जाय. हें म्हाज्या तकलेन त्या टायमाच्यान आसलें. आयज म्हाजो आजो सर्वगासी जाल्लो आसा, पूण तेणेन जे उतरां सांगलेलीं ती उतरां घेवनूच आमी फुडें गेले, हांव फुडें गेलो. आनी तेन्ना खरेंच आमचे जे माय भुंयेक गरज आसली, खरेंच गोंयान कितें तरी बदल घडपाची गरज आसली, त्या टायमार म्हाका दिसलें आयज आमी काम करता, काम आमच्या पोटा खातीर करता, मात खुबशे आमचे जे भाव आसा, आमचे भयणी आसा, आवय बापूय आसा, आयज खंय खूब त्रासान आसा, गोंयान त्रासान आसा. मात तांकां खंय ना खंय एक बरी दिशा दिवपाक, बरें गोंय दाखोवपाक आमी फुडें सरले. आमी तेन्ना चिंतूंक नासलें की आमी पॉलिटिकल वयतले काय ना, मात एक आमचो धोरण आसलो, ज्या धोरणाक लागून आमी फुडें सरले की गोंय साल्वार करपाक जाय आनी ताका लागून आमी आमचो जो जीव आसा तो जीव पासून काळजी करिनासतना आमी फुडें सरतले. हितून म्हाजें काम तरी म्हाका सोडचें पडलें. हांव बरो जॉबाक आसलो आनी खूब म्हाका क्वेशनूय येयले की तूं काम कित्याक सोडटा. तेज्या पयलू मनोजाकूय आपणाचें काम सोडचें पडलें, विश्वेशाकूय काम सोडचें पडलें, कित्याक कामार रावन म्हाका तें फुडें स्टेप व्हरूंक मेळनासलो. आनी तेन्ना आमच्या सगळ्यांनी एक उलो मारलो की तुवें काम सोडचें पडटलें. म्हाका खबर नासलें हांव फुडें कसो वयतलो, कित्याक फायनान्शियली टोटल डावन जातलो. म्हाजो जो डॅडी आसलो तोय रिटायरमेंट जालो, सो कशें चलतलें तें खबर ना. मात जेन्ना आमी डिसायड केलें की भायर सरोया, कशें चलता तें चलता, आमचे कडेन कितें जाता ते भशेन आमी चलोवया. एकटे आमचो हांव, मनोज आनी विश्वेश आसलो, तिगांनी एकवोट केलो की आमी भायर सरले शिवाय कांय जावपाचें ना. सो त्या धोरणान आमी भायर सरले की गोंय कशें आमी फुडें व्हरतले, कशें राखतले आमी, आमचे कडेन जाता ते भशेन आमचो घाम घोवन जावं आमचें रगत आसा तें रगताक घेवन फुडें आमी कशें वयतले हें आमी चिंतून आमी भायर सरले. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. म्हणटकीर हांव मातसो तुका एक बरो कॉन्ट्रोवर्शियल प्रश्न विचारता. तुमी 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीज कंटेस्ट करतले. दर तुमकां 23, 22, 23, 24 सीट जिखले आनी तुमी गव्हर्मेंटान आयले. तुमकां दुसऱ्या सायडीन गव्हर्मेंट म्हणटा सदांच
एसेंब्ली म्हणटी एका सायडींतल्यान गव्हर्नन्स आनी दुसऱ्या सायडींतल्यान ओपोजिशन. तुमकां दुसऱ्या सायडीन कोण ओपोजिशन म्हणून जाय आनी कित्याक? आयज पळयला आसतलें आजून पासून ऑपोजिशन म्हणून जो रोहन खावटे आसा हय आयज तो ऑपोजिशन म्हणून बरें काम करता. हय मात जेन्ना रुलिंगान येता तेन्ना तुमी पळयलां आसतलें की टोटल डिफरन्स जाता. सो म्हाका दिसता की आमकांय खडखडीत ऑपोजिशन आसचो. रोहन खावटे असो जावं विजय सरदेसाय पासून एज अ ऑपोजिशन तो बरें काम करता ना न्हू बरें काम करता. मात रेजिनाल्ड बाब आसा रेजिनाल्ड बाबूय ऑपोजिशन म्हणून बरें काम करता. बट जेन्ना खरेंच डिफरन्स घडोवपाक जाय जेन्ना रुलिंगान आसता तेन्ना रुलिंगान ते स्टेप्स तेंच्यांनी आजून पर्यंत घेतलेले ना. मात ऑपोजिशन म्हणून समज आमकां दिसता नाल्यार हे आसपाक जाय ऑपोजिशनान. आमी वी वील बी विलिंग आमचें समज सरकार जालो तुमी ऑपोजिशन कोणूय आसूं आमी तेंच्या ऑपोजिशनाचे इनपुट्स घेवपाक सदांच रेडी आसतले. आयकयात लोकांनो, खूब बरें दिसलें म्हाका ताणें आज हो आन्सर दिलो तो. विजय सरदेसाय, रोहन खंवटो, रेजिनाल्ड बाब हांणी गोंयच्या पासत ओपोजिशनान खरें बरें काम केलां आनी जे मनीस तांचे एगेन्स्ट कंटेस्ट करतले तेयी म्हणटात की तांणी ओपोजिशनाक आसपाक जाय म्हणून. इट इज अ क्रेडिबल. दीस इज वॉट इज ऑनेस्टी अँड दीस इज वॉट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द डे. आता तुमचे ते पोगो बिलाचेर उलोवया. सपोज तुमकां एक 8-9 सीट आयले आनी तुमकां खंयच्याय पार्टेक एक एसेंब्ली हंग जाली तुमकां खंयच्याय तरी दुसऱ्या पार्टेक सपोर्ट करचो पडलो. अशा रिक्वायरमेंटान तुमचो सपोर्ट ऑन वॉट ग्राउंड्स आसतलो? खंयच्या ग्राउंडाचेर तुमी समज तुमकां एक 7-8 सीट जिखले आनी तुमकां दुसऱ्या पार्टेक सपोर्ट करून एक गव्हर्मेंट करचें पडलें तेन्ना तुमचो जो उलोवणें जातलें ऑन वीच एनी अदर पार्टी एक खंयच्या बेजीचेर जातलें? पयलू म्हणजे आमी फर्स्ट ऑफ ऑल आमी पोगो मिल आमचो स्तंभ आसा त्या स्तंभाचेर आमी फुडें वयता. जेन्ना आमी गोंयकारांक रायट्स दिवपाक सोदता नाल्यार खरेंच म्हणजे पोगो बिल सामकें इम्पॉर्टंट. आमी समज दुसऱ्यांक हें करूंक सोदता आमी हेज्या पयलूय उलो मारलेलो सगळे पॉलिटिकल पार्टींक की बाबा तुमी सपोर्ट करा. आतां कितल्योश्यो पॉलिटिकल पार्टी आसा त्यो तेंचो रिप्रेझेंटेटीव MLAs आसा तांकां आमी उलो मारलेलो की तुमी हे पोगो बिलाक सपोर्ट करा. मात आजून पर्यंत खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीन तें फुडें येल्लें ना. तेज्या नंतर जे आतां रुलिंगान ना भायर आसा आनी आतां ते कंटेस्ट करपाक सोदता तेवूय पॉलिटिकल पार्टींकूय आमी सांगलेलें की बाबा तुमी आसा गोंयकार कोण तो पयलू डिफायन करा तेज्या नंतर आमी तुमकां सपोर्ट करपाचो कितें करपाचो तें आमी चिंततले. मात आजून पर्यंत तें जाल्लें ना. आनी म्हाका दिसना की फुडें आमी समज सरकार जायना आमी ऑपोजिशनान उरले आनी सरकार घडोवपाक आमी तांकां समज एकटे हाडपाक गेले फाल्यां तितून ते हें करपाचें ना की जो पोगो बिल आमचो आसा तो खंय ना खंय फाटीत दवरितले. कित्याक तेंचे आयज कशें आसा तेंचे वोट बँक पॉलिटिक्स जाल्ले आसा. ह्या वोट बँक पॉलिटिक्साक लागून आयज खरें म्हटल्यार सगळी वाट लागलेली आसा गोंयची. आयज गोंयकाराच्या मताची जी व्हॅल्यू आसा ती व्हॅल्यू उरलेली ना. ती खंय ना खंय राखपाक जाय. आमी समज गोंयकारांक दिसता की आमी ऑपोजिशनान रावपाक जाय म्हणून आमी ऑपोजिशनान रावपाक रेडी आसा. मात जो आमची आयडियोलॉजी आसा ती आयडियोलॉजी आमी कॉम्प्रोमायज करपाचें ना. कित्याक आयज रेव्होल्युशनरी गोवन्साक लोक वळखता कित्याक लागून फक्त आयडियोलॉजी आनी जे गोंयकारांचे विजन घेवन आमी फुडें वयता ते. फाल्यां समज 4-5 पॉलिटिकल पार्टी ना 3 पॉलिटिकल पार्टी एकटे जाले आनी गव्हर्मेंट घडयलो मागीर ते आमकां प्रेशरायज करतले तुमी अशें करा तुमी तशें करा तुमी अशें करपाक शकना. सो आमी त्या प्रेशराचेर रावंक शकना. रेव्होल्युशनरी गोवन्साची एक डिफरंट आयडियोलॉजी आसा. खंयचीच पॉलिटिकल पार्टीची ती आयडियोलॉजी ना. आयज सगळे म्हणटा आयडियोलॉजी 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 मात तुमी पळयता आसतना सगळे हे सायडीच्यान ते सायडीच्यान हे सायडीन उडी आतांच मारता. फाल्यां कितें गॅरंटी आसा? फाल्यां समज गव्हर्मेंट घडयलो आनी गव्हर्मेंट घडोवन बसून ते आमच्या कडेन रावतले म्हणून कितें गॅरंटी आसा? ते फाल्यां दुसरे कडेन उडी मारूंक शकता. सो आमकां तरी तेंचेर कांयच आतांच आजून बसून आमकां तरी तेंचेर कांयच गॅरंटी ना की बाबा ते आमच्या कडेन रावतले म्हणून. सो आमचो पयलो ध्येय आसा तो पोगो बिल तांकां समज जाय नाल्यार तेंच्यांनी पास करपाचो. हे कोणी आतां सरकार घडयतले तेंच्यांनी पास करपाचो. आमचो सदांच हें आसतलें की पोगो बिल पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन आमकां जाय ते जाय. म्हणटकच तुजें म्हणणें अशें तुमी समज 7 ते 8 जिखले
हय आणि तुमकां समज एक 4 मिनिस्ट्रीशीप ऑफर केल्यो, मिनिस्ट्रीशिपाच्या पेक्षा तुमकां तुमी वेटेज दितले की आमचो पोगो बिल हॅज टू बी सारकें फर्स्ट कॅबिनेट, फर्स्ट असेंब्ली, सगळे सारकें गोंयचे पासत तूं लोकांक उतर दिता? सारकें हें आमचें सदांच उतर आसा की आमचो ध्येय आसा गोंयकार कोण. आतां 60 वर्सां जालीं गोवा लिबरेट जाल्यार, स्वतंत्र जाल्यार, मात आजून पर्यंत गोंयकार कोण तो खंयच्या सरकारान डिफायन केलो ना, सांगलेलें ना. सो आमचो ध्येय आसा की गोंयकार कोण तो पयलो म्हणजे डिफायन करपाक जाय. हें समज डिफायन जायना, हेच्या फुडेंय सेम जातलें, हें चालूच उरतलें. ही सायकल आसा ती चालूच उरतली आनी हे सायकलीन खंय ना खंय गोंयकार शेणटले. हे गोंयकार आमकां शेणलेले नाका. आमकां गोंयकार खंय ना खंय फुडल्या पावंड्यार दिसपाक जाय. इंटरनॅशनली गोंयकार म्हणून एक ब्रँड आसा, जो ब्रँड आमकां राखून दवरपाक जाय. हो ब्रँड आमी खंय ना खंय राखपाक जाय. आनी हो केन्ना राखतले जेन्ना आमची जी आयडियोलॉजी आसा, आमचे एथिक्स आसा, ते आमी खंय ना खंय तशे उबे रावतले, त्याच एथिकान फुडें सरतले, तेन्नाच खंय ना खंय गोंयकार आमचेर विश्वास दवरतलो. जेन्ना आमी खंयच फाटीं सरले तेन्ना गोंयकाराचो जो विश्वास आसा तो अर्दकूट उरतलो. तो आमकां विश्वास अर्दकूट उरलेलो नाका. आयकून बरें दिसलें. म्हाका एक तुका फायनान्साचेर, तुमी तरणाटे भुरगे आज गोंयचे पासत उबे रावल्यात, म्हाका एक फायनान्साचेर तुका एक प्रश्न विचारूंक जाय. आज गोंयांत कितें चल्लां? व्हडलो पॉलिटिकल कार्नवाल चल्ला. कोण येता आनी सांगता तुका गाडी दिता, कोण सांगता तुका घोडो दिता, कोण सांगता तुका वीज दिता, कोण सांगता तुका उदक दिता. गोंयांत 27,000 कोटी रुपया ऑलरेडी डेक्टान पडल्या. हे सगळे दिवपाक पयशे खंयच्यान येतले? आनी तुजें विजन फायनान्शियली हें पळय सगळेच जाण फुकट दिवंक सोदतात, ताजेर तुजें म्हणणें कितें? पयलू म्हणजे फायनान्स खंयच्यान येतलें. गोवा गव्हर्मेंटा कडेन खरें म्हटल्यार सेल्फ सस्टेनेबल स्टेट जावपाक शकतालें गोवा गव्हर्मेंट. बट आमी खूब कडेन, हांव पासून दिल्ली जेन्ना गेल्लो, आमी खूब जाणां कडेन उलयल्ले. नॅशनल लेवलाचे ते फायनान्शियली बीन सगळे जाणा, फायनान्शियल इकॉनॉमी कशी चलता. वन ऑफ द रिचस्ट स्टेट ऑफ इंडिया म्हणटाले ते, कित्याक आमचें जें पॉप्युलेशन आसा तें सामकें कमी आसा, रिसोर्सीस सगळ्यांकून चड आसा. मात हे जे रिसोर्सीस आसा ते कशे आमी मेंटेन करतले, कशे तांकां फुडें व्हरतले, हे कोणानूच सांगूना. आतां आमी पळयता आसतले आयज डेप्तान आसा गोवा गव्हर्मेंट. 27,000 करोडाचे जे डेप्त आसा, एवरी मंथ आमी अरावंड 300 करोड परत इंटरेस्ट पे करता, रीण फारीक करता एवरी मंथ. आमचो जो डेप्त आसा 16.2% जो एवरी हेका वयता, जो फायनान्शियल बजेट जो गव्हर्मेंटाचोच बजेट आसा तितून दाखयला. तितून आनीक म्हणजे आसा ते मेजर आसा ते वर्क्स अँड मेंटेनन्स. आतां तुमी पळयता आसतले वर्क्स अँड मेंटेनन्साक अरावंड 31% स्पेंड करता गोवा गव्हर्मेंट एवरी एन्युअल इयर. 31% जो आमचो टोटल बजेटाचो 31% फक्त वर्क्स अँड मेंटेनन्साक लागून वयता. सो तुमी चिंतपाक शकता आसतले आयज तेजेर कितले ते यूज करता ते. आयज तो पयसो खरें म्हटल्यार आमचें खरें डेव्हलपमेंट जावपाक जाय जाल्यार तितून यूज जावपाक जाय, मात तो पयसो त्या लेवलाचेर यूज जायना. तो फक्त आयज वर्क्स. आनी तुमी पळयला आसतले आयज रस्ते, एकदा रस्तो बांदलो परत 2 म्हयन्यांनी भितर परत रस्तो बांदचो पडटा, खणचो पडटा, परत ड्रेनेज गेली परत ड्रेनेज फोडची पडटा. सो हितून सगळ्यांकून चड पयसो आमचो वयता. आनी हो पयसो खंय ना खंय आमी स्टॉप करपाक जाय. हो जे काम आसा, हें जे काम आसा ते प्रॉपर पद्दतीन जावपाक जाय. हें खरें स्टॉप जालें, कित्याक आमचो जो स्टेट टॅक्स येता तो 31% सुमार स्टेट टॅक्स येता, 31.7 प्लस सेंट्रला कडल्यान आमकां टॅक्साचे एड्स येता. सो हे जितले आसा ते टोटल मेळोन आमचो तेजेरूच गव्हर्मेंट चलोवंक शकता. मात आयज कितें जालां, आयज आनी ती बोरो जाता, आमी तांकां परत पे करता 14% सुमार. सो हे पे आनी डेप्थ हेजेरूच आमी उरलेले आसा, कित्याक आमचे जे टॅक्स येता आमी तितून घालता. सो हें खंय ना खंय स्टॉप जावपाक जाय. एक गोवा एज अ सेल्फ सस्टेनेबल स्टेट उरपाक जाय. गोंयकारांचो जो रिसोर्स आसा, रिसोर्स मॅप जावपाक जाय आनी रिसोर्स आमी कशे इक्विप करतले. आनी गोवा सेंटराचेर पासून डिपेंड उरपाक जायना. आयज कितें जालां, आयज आमी रिणां काडीत आसा, लोकांक दिसता कितें सेंटर आमकां पयशे दिता म्हणून, मात सेंटर पयशे दिना, ही आमची रिणां आसा. हे प्रत्येक गोंयकाराच्या माथ्याचेर रीण आसा आनी हें हांव आनी तुमी सर हें पे करता. आयज दुसरे भशेन आनी कितें जाल्लें आसा, आयज कितलेशे इनलिगलिटी चालू आसा. आतां आमी
टॅक्स पे करता, कितलेच जाण आमचे जे धंदेकार आसा ते टॅक्स पे करता. मात कोणी आयज भायरसून येता आपणाचे कितें घालता आनी तो टॅक्स पे करिना, खंयूय गाडो घालता जावं आनी कितें घालता तो टॅक्स पे करना. तेजेर खंय ना खंय लिमिटेशन जावपाक जाय. तो गव्हर्मेंटाक पयसो येवपाक जाय. खूब कडेन टॅक्साची जी हें आसा तो ब्लॉक जाल्लो, बंद जाल्लो आसा. हो रिपेमेंट कशें प्रोसिजर करतले, कशें आमी टायम टू टायम ते रिपेमेंट करतले. कोणाक आतां व्हडले व्हडले हॉटेल, थोड्या हॉटेलांक खुबशे गेस्ट हाऊसीस आसा तांकां टॅक्सूच येना. ते खंय ना रेजिस्टर जावपाक जाय, तेंचो टॅक्स येवपाक जाय. हो आमी घडोवन हाडटले. कित्याक आमी सरकार म्हणटा तेन्ना सरकार चलोवपाकूय आसपाक जाय. आमच्या वांगडा खुबशे एक्सपर्टीज आसा कशें एडमिनिस्ट्रेटीव सिस्टम चलोवपाक जाय, कशें आमचो जो इकॉनॉमिक सिस्टम जो डावन जाल्लो आसा. कित्याक आमी खुबशे एक्सपर्टांक वचून मेळले जे नॅशनल लेवलाचेर पासून एक्सपर्ट आसा, इकॉनॉमिकल एक्सपर्ट आसा. तेंच्यांनी आमकां सांगलें की कशें आमचें चालू आसा. हेच्या पयलीं पासून जे गोवा एज अ स्टेट तुमी पळयता आसतले आमच्या शेताची जी शेतान कितलो उत्पन्न जातालो तो, मात आयज तो जायना. आयज खंय ना खंय तो स्टॉप जाल्लो आसा. तेजो कारण कितें आसा, रेव्हेन्यू खंय आमचो उरता. सो हो रेव्हेन्यू आमी कसो हाडटलो हेजेर आमचें काम चालू आसा. हें ऑलरेडी आमचो स्टेप बाय स्टेप प्रोसिजर आसा. मॅनिफेस्टोन पासून आमचे A to Z कशें आमी फुडें वयतले, कशें इकॉनॉमीक ग्रोथ करतले, कशी आमी इकॉनॉमी आमची गोंयांत राखून दवरतली गोंयकारांक लागून, आनी कशें लोकांक आमी कितें बेनिफिट्स दितले ते ह्या मॅनिफेस्टोन आमी काडटले. हाजे वयल्यानूच हांव एका दुसऱ्या प्रश्नाचेर वता. कोणाच्याच माथ्यार बरयल्लें नासता हांव बरो काय हांव वायट म्हणटा तो. म्हज्या विवरांक सांगात की जेन्ना ते मत मारूंक वेतले तेन्ना एक बरो उमेदवार, एक बरो मनीस जो गोंयचे पासत काम करतलो, गोंयच्या लोकांच्या पासत काम करतलो, ताका आयडेंटिफाय कसो करचो? सगळ्यांत बरो प्रश्न म्हटल्यार आयज हो आसा सर. मेन म्हटल्यार आतां आमी पळयता आसतले खूब जाण म्हणटा हो आमदार स्ट्रॉंग आसा, हो आमदार आनी कितें आसा, हेका सगळे वळखता, ह्या लिडराक सगळे वळखता. आयज आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्सान एक ऑपॉर्च्युनिटी ओपन केल्ली आसा. आयज आमचे जे तरणाटे भुरगे आसा, जे तरणाटे भुरगे आयज काम धंदे सोडून आयज गोंया खातीर वावुरता, तांकां आमी फुडें काडलेले आसा. दुसरें म्हणजे बरो मनीस कोण, बरो लिडर कोण, हो डिसायड खरें म्हटल्यार जे मतदारांनीच करपाक जाय. मतदारांनी कित्याक करपाक जाय हेजो कारण एकूच आसा, कित्याक आमी बसून तांकां लिडर दिलो, तो लिडर कसो काम करता. आमी सदांच म्हणटा की लोकांचें हित आमचें हित, गोंयकारांचें हित. रेव्होल्युशनरी गोवन्स गोंयकारांचेर आसा. जेन्ना आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स गोंयकारांचेर आसा म्हणटा तेन्ना आमचो जो बरो मनीस आसा तो बरो मनीसान ताका काम करपाक जाय, गोंयकाराक काम करपाक जाय, गोंयकाराक खातीर वावुरपाक जाय. हेका समज गोंयकारांनी सांगलें ताका की हें काम जावपा रस्तो ना, रस्तो बांदून दिवपाक जाय, नाल्यार तेणेन थंय पावपाक जाय आनी तो रस्तो बांदून दिवपाक जाय. समज आमची शेतां बुडलेलीं आसा आनी शेतां खंय ना खंय ती परत आमकां रिवायव करपाक जाय, नाल्यार त्या आमदारान जो लिडर कोण आसा त्या लिडरान थंय पावपाक जाय आनी ती शेतां रिवायव करिसर थंय स्टेपीन जावपाक जाय, उबो रावपाक जाय, सारको गडगडीत उबो रावपाक जाय. अशें न्हू की बाबा ती बुडल्या नाल्यार बुडोवनूच दवरपाची. तो ताका लिडर म्हणटा. त्या लिडरान सोल्युशन्स दिवपाक जाय. जेन्ना पर्यंत तो लिडर सोल्युशन्स दिना नाल्यार तो लिडर न्हू. कित्याक आमी सदांच म्हणटा की सोल्युशन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. जेन्ना सोल्युशन ना नाल्यार कांयच जावपाक शकना. ताका लागून जो बरो मनीस, जो बरो लिडर आसा तो फाल्यां लग्नाक वयता आनी फेस्ताक वयता, जात्र्यांक वयता आनी तुमच्या बर्थडे पार्टीक येता, तो बरो मनीस न्हू. कित्याक तो आपणाची अपेक्षा घेवन येता. आमी बरो मनीस कोण म्हणटा, जो लिडर जो काम करतलो, खरेंच गोंया खातीर काम करतलो, कॉन्स्टिट्युन्सी खातीर काम करतलो, गांवा खातीर काम करतलो, गांव साल्वार करपाक काम करतलो आनी गांव फुडें व्हरपाक, आमचे गोंयकारांक कसो फुडें व्हरतलो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कसो करतलो, हे ऑपॉर्च्युनिटीज कश्यो दाखयतलो, हेका लागून कोण वावुरता तो एक बरो मनीस. बरें, हाजे वयल्यान तुज्या लास्ट पार्ट क्वेश्चनाचेर या. सगळ्याक तुमचे बोर्ड दिसतात, व्हडले बोर्ड दिसता रेव्होल्युशनरी गोवन, ज्याचो तुमी उजो घेवन गोंयभर धांवले. ताजे सकयल एक पोस्ट दिसता, पावर्ड बाय गोवा स्वराज पार्टी. हें पावर्ड बाय कितें? उजो मरे तुमी, तुमकां आनी पावर जाय? उज्याची लाट मरे तुमी इतल्या वर्सां. हांवें आनी पयर तुमचो पळय पणजेचो हो पळयलो कितें मिटींग. तो उजो पालोवपाक न्ही, त्या उज्याक बेसांव दिवपाक वयल्यान पावस पडलो. पूण तो पडटा आसतना सुद्दां लोकांनी खुर्च्यो तकलेर दवरून तुमची भाशणां आयकलीं. त्या तोंडार जेन्ना हांवें लोकांक पळयले, गोंयकारांक पळयले, वा म्हळें हो खरो, हो हे लोक पळय थंय उबे राविल्ले, तो खरो तुमचो उजो. आतां त्या उज्याक हें
पावर्ड बाय म्हणटा तें म्हाका बरें कळना कितें बाबा हें म्हज्या विवरांक सांग, कित्याक हांवूय घुस्पलां आनी लोकूय घुस्पल्यात. सर मेन म्हटल्यार जेन्ना आमची पार्टी रेजिस्ट्रेशनाक घातली खूब आडखळ्यो येयल्यो, आमी रावले, खूब तेंप आमकां लेटर येयली, ऑब्जेक्शन येयलें, ऑब्जेक्शन आमी आन्सर केलें, ऑब्जेक्शन आन्सर करून पासून सेम परत आनीक लेटर येयली, परत 2-3 लेटर येयली. मागीर लास्टाक कितें जालें, लास्टाक परत एक अशें लेटर येयलें ज्या लेटरान आमकां कांयच नासलें, आमचे अगेन्स्ट कांय नासलें, तें लेटरांतले बोलतात कोणा दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीचें आनी तें आमच्या नांवार येयलें आनी आमकां तें ऑब्जेक्शन म्हणून रेज जालें. सो तेन्ना खंय ना खंय आमी मातशें हें जालें, मिन्स शेकी कशें जालें. आनी कित्याक आमकां दुसरो जो लायनअप आसा तो आमकां दवरचोच पडटलो, कित्याक आयज तुमी पळयता आसतले बीजेपी सरकार आयज कितें जाल्लो आसा तो सद्याक एवरी टायम ते टार्गेट करीत आसता आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स म्हटल्यार आमकां मिटींग वचून घेवपाक दिना, आमकां मिटिंगेची परमिशन पासून दिना. अशें जाल्लें आसा की रेव्होल्युशनरी गोवन्सूच तांकां ऑपोजिशन दिसता आनी कोणूच दिसना. बाकीच्या सगळ्यांक ते मिटींग घेवपाक दिसता, परमिशन घातल्यार सगळे दिता. सो एक टायमार आमकां खरें म्हटल्यार अजून पासून रेव्होल्युशनरी गोवन्स ही आमची जी ध्येय आसा तो सदांच रेव्होल्युशनरी गोवन्सूच आसतलो. रेव्होल्युशनरी गोवन्साचेर आमी आसा. आमकां आयज पावर्ड म्हटल्यार आमी कित्याक दिले की आमकां खंय ना खंय तेंच्यांनी हात दिलो, जो हात धरून आमी फुडें वचपाक शकता. कित्याक आमकां इलेक्शनाक तरी लडपाकूच जाय. हे इलेक्शनाक लडटले नाल्यार कितें करतले, समज आमी फाटीं उरले नाल्यार खंय ना खंय आमकां तो सांगात जाय. तो सांगत फुडें हात व्हरपाक लागून जो मशाल आमी वांगडा पेटयली की आमी वांगडा वचून आमी हे जे 2022 जे इलेक्शन आसा गोंय राखपाक लागून, गोंय साल्वार करपाक लागून रेव्होल्युशनरी गोवन्स सदांच म्हणटा की आमची जी आयडियोलॉजी आसा ती घेवन आमी फुडें वयता. आयज पॉलिटिकल पार्टी खंयची आमच्या वांगडा आसा ती GSRP, बट जो आयडियोलॉजी आसा ती रेव्होल्युशनरी गोवन्सूच आसतली. आनी सदांच रेव्होल्युशनरी गोवन्स हो ध्येय आसा लोकांचो की हे पक्ष जो आसा तो गोंयकारांक लागून आसा, गोंयकारांचो रायटाक लागून आसा आनी गोंयकार आमी कशे फुडें वयतले, ह्या फुडल्या जी जनरेशन आसा गोंयकारांचे जे कशे आमी राखतले हेका लागून आसा. आनी हेका लागून आमी ठामपणे उबे रावतले. रेव्होल्युशनरी गोवन्साची जी आयडियोलॉजी आसा ती सदांच अशीच उरतली, ही आमी फाटीं मारपाक दिवची ना, जावं हेजेर जो काळो डाग म्हणटा आमी ते काळो डाग लागपाक दिवची ना. आतां हाजेरूच म्हाका तुका आनी एक प्रश्न विचारपाकूच जाय. आज सगळे पळय ते हडवे बॅनर दिसतात, ते कोट्यांनी रुपया मोडून घाल्यात. तुमचें हें खंयच्यान येवपाचें? पयशे शिवाय पॉलिटिक्स जाता? आज तुमकां मिटींग करतलो, भोंवतलो, पेट्रोल, तुमकां पयशे खंयच्यान येतले? 40 सीट लडोवपाक खंयच्यान येतले तुमकां पयशे? हाजेर म्हाका सांग पळोवया. सारके पयशे तरी जायूच, मात जे आयज ते करता, जावं आप करता, TMC करता, BJP करता, जावं आनी खंयचे काँग्रेस करता, हे सगळे पॉलिटिकल पार्टी होर्डिंग हे ते पयशांचो जो वेव्हार चालू आसा, जावं पयशे वाटपाचो वेव्हार आसतलो, हो वेव्हार चालूच उरतलो. मात रेव्होल्युशनरी गोवन्साक पयशे कित्याक जाय? रेव्होल्युशनरी गोवन्साक पयशे जाय जो आमचे बारीक हितून कशे आमी गोंयकारां कडेन पावतले, आमी पॅम्पलेटी छापतले, बारीकशे बॅनर छापतले, हे कशे आमचे पावतले, आमकां ट्रान्सपोर्टेशन आमकां कितें हें आसतलें, स्पिकर लायतले आमी जेन्ना मिटींग करतले तेन्ना आमकां खर्च आसतलो. सो हे बारीक जो आमचो खर्च जाता ताका आमकां पयशे जाय. आनी हो पयसो कोण जनरेट करतलो? हो पयसो सादारण गोंयकार करतलो जनरेट, जो गोंयकाराक खरेंच गोंयकाराचो मोग आसा, जो सिंपल गोंयकार आसा, तो खरें गोंय बरें पळोवपाक सोदता. तितून 1000 आसूं, 2000 आसूं, 3000 आसूं, 10,000 आसूं, हे इल्ले करून जेन्ना आमी म्हणटा, जेन्ना साखर आसता, साखर किलो जावपाक लागून ते इल्ले करून साखरेचे किलो जाता. सो तशेंच करून आमचो इल्लो करून फंड जनरेट जातलो. आमी अशें म्हणना आमकां वांगडाच कोण 1 करोड दितलो, 2 करोड दितलो, 3 करोड दितलो अशें आमी म्हणना. आमी म्हणटा आमचे गोंयकार सादारण एकटो 2 जाण गोंयकार जो आसा, जो एकटे करता, सो ल्हव करून जो आमी फंड रेज करतले. आनी तो फंड कसो आमी हें करतले, इक्विप करतले की आमकां जो रिक्वायरमेंट आसा, खरोच कितें रिक्वायरमेंट आसा, नाका आसलेले रिक्वायरमेंट न्हू, जो खरोच कितें आमकां रिक्वायरमेंट आसा तो रिक्वायरमेंट आमी कसो फुलफील करतले तेजेर आमी काम करतले. आमचो जो स्पेंडींग आसतलो तो मिनिमम आसतलो, जो मिनिमम स्पेंडिंगान हे इलेक्शन आमी लडटले. आयज तुमी पळयता आसतले हे बाकीचे पॉलिटिकल पार्टी आसा ते बॅगात घेवन येयल्या, व्हडले तेंच्यानी साकाची पोती हाडल्या काय आनी कितें हाडल्या आमकां खबर ना. पयशांत हाडल्या, ट्रेनीन भरून हाडल्या, प्लेनान भरून हाडल्या काय आनी खंयच्यान भरून हाडल्या आमकां खबर ना. कित्याक तुमी पळयता आसतले येदी व्हडली होर्डिंग घालपाक 1 लाख तरी मिनिमम होर्डिंगाक लागता आसतले रेंटाक तेंच्या. आनी तांकां मागीर होर्डिंग मारपाक जाय, एन्युअल दवरले 6 म्हयने काय कितले म्हयने दवरले आमकां खबर ना. कंटिन्युअस तुमी पळयता आसतले आख्याक तेंच्यांनी ते फोलियो लावता त्या टायप सगळ्याक लायल्या. म्हाका सांग तूं हाजेर वायट धर नाका. म्हाका खूब दुखता कितें जाणा तूं, झाडां पेडां माडां सगळ्यांचेर खिळे मारल्यात आनी ते मागीर त्याच असेंब्लीक बसून वचून बोवाळ मारतात की
प्लास्टीक इज बॅड, यू गॉट टू क्लीन. हें सगळें गोंयचें आज खरें तुका हांव सांगता, म्हाका खरें सांगता तुमकां वोट जाय म्हणून गोंय डिस्ट्रॉय करनाकात. अरे झाड मेळ्ळें झाडाक, पेड मेळ्ळें पेडाक, चल्लां कितें? आनी मागीर एसेंब्लीक बसतात आनी यू गॉट टू क्लीन गोवा. काडात तें पयलीं. तुमकां समज खरो मोग आसा, गोंय विज्युअल डिलायट, बरें दिसता तें गोंय. ती बनेरां प्लास्टिकाची चवथीक लायिल्लीं, दिवाळेक लायिल्लीं अजून उमकळटात, ती काडात. ह्याच प्लास्टिकाचेर मागीर उलोवप जाता. धाकटेंशें गोंय, तोंडान उलयात, लोकांक मोगान मागात वोट. ही बॅनरां लायलीं म्हणून वोट पडनात कोट्यांनी रुपया मोडून. आनी तुमी तशें करनाकात, कळ्ळें? लोकांक सांगात की ही बनेरां पळय आसात न्ही, ही बनेरां लावन आमचें गोंय पेड्ड्यार करतात. सारकें. सगळे एनजीओनी हें करपाक जाय की बाबा आमचें निवळ गोंय बनेरां लावन पेड्ड्यार करनाकात म्हणून. सारकें. हाजेरूच लास्ट म्हजो तुका एक, हांवें जितल्यांकी पळय उलयलां, जितल्यांनी म्हाका सांगलां तुका काळीज बरें आसा म्हणून. इलेक्शन म्हणटा तें तूं फायट करतलो एका आमच्या गोंयच्याच गोंयकाराचे एगेन्स्ट. तेन्ना जे दिसा तूं इलेक्शन फॉर्म भरतलो तेन्ना तुजे एगेन्स्ट समज कितलेय जाण 5-6 जाण ओपोजिट रावल्यात, तांच्या घरा कडेन वच आनी तांकांय ऑल द बेस्ट विश कर. दे आर ऑल्सो गोवन्स. तांकां घरा कडेन वच आनी विश कर की बरे भशेन आमी हें इलेक्शन घडोवया म्हणून. हाजेर तुजें म्हणणें कितें? पयलू म्हणजे आमकां कोणाचे अगेन्स्ट पर्सनल एनिमिटीज ना, हें क्लियर कट सांगूंक सोदता. आतां कितलेय जे आमदार आसा तेंचेर आमचो पर्सनल एनिमिटीज कोणाचेरूच ना. ते एकांचे आमचेर पर्सनल एनिमिटीज धरता आसतले, मात आमी केन्नाच कोणाचेर आमदाराचेर जावं आनी कोणाचेर पर्सनल एनिमिटीज धरना. तांकां आयज तें पोजिशन मेवलां, आयज ते आमदार जाल्ले आसा, गोंयकारान तांकां निवडून हाडलेलो आसा, त्या खातीर आमी तांकां खंय ना खंय ओपोज करतना तेंचे कितें ना कितें हें चुकी ज्यो आसा त्यो करेक्ट करपाक सांगता. आमकां तेंच्या बद्दल पर्सनल तुजी लायफ कितें आसा आनी कितें आसा हेजेर आमकां कोणाचें हें ना. आयज मात म्हाका दिसता हे आयज आमचेर पर्सनल हें करता. हांव केन्नाच तेंचेर पर्सनल वयची ना, कित्याक आमकां ते पर्सनल गेल्लें नाका. आनी तांकांय मागता की तुमकां दिसता आसतलें की तुमी एवरी टायम रेव्होल्युशनरी गोवन्स एक संस्था ती स्थापन जाल्ली कित्याक लागून ज्यो चुकी ज्यो सरकारान केल्ल्यो आसा, ज्या आमदारांनी चुकी केल्ल्यो आसा त्यो खंय ना खंय करेक्ट करपा लागून ही स्थापन जाल्या. ही स्थापन जाल्ली आसता कोणाच्या रागान जावं आनी कित्याक लागून न्हू. हें गोंय साल्वार करपाक रेव्होल्युशनरी गोवन स्थापन जाल्ली आसा. आनी हेजो मूल हेतू हें आसा गोंयकारांचो मोग. आमी मागता की हे जे कोण बसपाचे पासून आसा ऑपोजिशन, म्हाजेय बसपाचें आसा, तेंचे कडेन मागता की तुमकां समज गोंयकारांचो तो मोग आसा ना, तुमी खरेंच रेव्होल्युशनरी गोवन्साक सपोर्ट करपाक जाय. आयज रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो एक आयडियोलॉजी आसा, ती आयडियोलॉजी कोणा कडेनूच ना. आयज सगळ्यांनी आयडियोलॉजी कॉम्प्रोमायज केल्ली आसा. आयज तुमी पळयता कोण आयज रवी नायकान हे सायडीच्यान ते सायडीन उडी मारल्या, मागीर दुसरे आनी कोण कोण येवपाचे आसा, हेजे फुडें गोविंद गावडेचें आयकलां नांव की तोय बीजेपीन वयतलो. मिन्स हेंचे कडेन कोणा कडेन आयडियोलॉजी ना. तूं पयर गोवा फॉर्डाचो जयेश सालगांवकर गेलो, सो तेंच्यांनी समज ती आयडियोलॉजी घेवन गेल्ले नाल्यार खंय ना खंय ते एक टिकतले आसले. मात आयज तेंचे कडेन आयडियोलॉजी ना, तेंच्या आमदारां कडेन आयडियोलॉजी ना. ती आयडियोलॉजी खंय ना खंय फुडें व्हरपाक जाय. आनी ऑपोजिशन जे कोणूय आसा खरेंच सरांकडे सांगलें की खरेंच रिस्पेक्ट करपाक जाय, एकामेकाक रिस्पेक्ट करपाक जाय. आमी रिस्पेक्ट करता एज अ पर्सन, वी आर नॉट रिस्पेक्टींग तुमी कितें कार्य केलां तें. कार्य समज रॉंग केलां जाल्यार आमी तुमकां खरेंच बडी मारपाक सदांच रेडी आसतले, आमी सदांच बडी मारता. मात हें अशें न्हू की तेंचेर पर्सनल आमी कितें करता म्हणून. पर्सनल आमी कोणाचेर कांय करना. चुकी जाता त्यो करेक्ट करपाक लागून सदांच रेव्होल्युशनरी गोवन्स उबे आसता आनी हेच्या फुडेंय उबे रावतले. फ्रेंडली सदांच आसूंक जाय, कित्याक आमी गोंयकार कितले जाले जाल्यार गोंयकार म्हटल्यार गोंयकाराचो मोग आसपाक जाय. मात गोंयकारांक आमी जशे आमचे आवय बापूय आमकां बडी मारून शिकयताले, पट्टी मारताले, बडी मारून आमकां शिकयताले. मातशी चूक जाली जाल्यार तशी तेंचेरूय मातशी पट्टी पडोंक जाय, बडी पडोंक जाय आनी तेंकांय आमी मातसो शिकोवंक जाय. तुवें समज उतर दवरलें ना, हांवूच तुज्या घरा कडेन भायर येतलो बडयो घेवन. शुअर. ऑल द बेस्ट फॉर द इलेक्शन. आनी सगळ्या बाकीच्या पार्ट्यांकी बरे भशेन तेय गोंयकार
ऑल द बेस्ट. थँक्यू. कीप द उजो लायफ. या उजो देव बरें करूं. हो म्हजो सगळ्या पार्ट्यांक, ऑल दीस पार्टीज, ऑल पॉलिटिकल, बरे भशेन इलेक्शन करात, झगडी करनासतना. इट इज आमी सगळे गोंयकार, मे द बेस्ट पर्सन जे ह्या मातयेक कोण जाय तो जिखतलो, झगडी करून कांय जायना. म्हजो पयलो एपिसोड, हाजे नंतर पळयात नेक्स्ट 2-3 एपिसोड सून. देव बरें करूं.